हय समीर, आयज जेन्ना काँग्रेस कॅन्डिडेटान नॉमिनेशन दिलेलें आसा पोंडा बायपोलार, कशें पळयता तुमचें सिट्युएशन काँग्रेसाचें कॅन्डिडेट? की आज फोंडा मतदारसंघातले बाय इलेक्शनाचे आज नॉमिनेशन पेपर आमचे काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार डॉक्टर केतन काशीकर हांणी भरलेले आसा आनी त्या खातीर हांव ताका मनपूर्वक ताका जैत मेळची आनी ताका हांव शुभेच्छा दिता. आमी आज पळयता की केतन भाटीकर खरें म्हणटल्यार हो फायटर, कारण जनरली राजकीय क्षेत्रांत इलेक्शन हरल्या नंतर सगळे जाण ओगी बसता आनी मागीर इलेक्शन लागीं पावतकूच परत उठता. पूण केतन भाटेकराक आमी पळयना की इलेक्शन तो जरी हरलो गेल्या विधानसभेच्यान लागीं पावून जवळ जवळ 70 मार्काच्या आसपास तो हरलो, पूण तेणी आमी ताका पळयता आसतना की तेणी रोखडेंच दुसऱ्या म्हयन्याच्यान काम सुरू केलें, म्हणजे लोकां मदीं कनेक्ट करतलो हो उमेदवार. त्या खातीर म्हाका दिसता आज आमी जेन्ना फोंडा वाठारांत काही जाणांक आमी काही लोकां कडेन चर्चा करता आसतना सगळ्यांच्या मनान अशें आसा की केतन भाटीकर हो लोकां खातीर काम करणारो कार्यकर्तो, लोकां खातीर काम करणारो लिडर. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता हे निवडणुकीक फोंडा मतदारसंघांतल्यान केतन भाटीकर हो श्रीमंत जातलो हें निश्चित आसा. 3-वे फायट पळयता तुमी, ओ इट इज जस्ट वन सायडेड? म्हणजे तुम्ही आज 3 उमेदवार आसा, एक BJPचो उमेदवार आहा, एक काँग्रेसचो उमेदवार आनी तिसरो आम आदमी पार्टीचो उमेदवार आहा. म्हाका दिसता जेम तेम एक तुमी जर तांचो उमेदवारांक जिल्हा पंचायतीची जी मतां पळय जाल्यार 200, 300, 400, 500 आसपास तेंची मतां. सो खरी फायट ही BJP आनी काँग्रेस मदीं, पूण तातूंत जमेची बाजू ही काँग्रेस उमेदवाराक, कारण की तो लोकां मदलो आसलेलो उमेदवार, लोकां कडेन कनेक्ट आसलेलो उमेदवार, लोकां खातीर वावर करणारो उमेदवार आनी लोकांची तेजे कडेन एक खूब आशा आसा. कारण आमी पळयता की केतन भाटीकर जेन्ना ह्या मतदारसंघात काम करता आसतना तो एक फोंडा रायझींग म्हणूनच काम करिना, पूण एक सर्वसामान्य सगळ्या समाजांतल्या जाती धर्माच्या लोकांक बरोबर घेवन काम करता आनी तो ही तेजी पद्दत आसा काम करपाची. तातूंत आमच्या खात्री आसा की हे निवडणुकीक केतन भाटीकर मध्ये समीर बाब, आम्ही आता जेव्हा पळयला की असेंब्ली सेशनान आप काँग्रेसीच्या वांगडा काम करता, पूण जेन्ना फोंड्या येता तेन्ना आपण आपलो कॅन्डिडेट खंय तरी मतां करपाचें. आपाचें राजकारण हें सगळ्यांक समोर उगड आसा की आप राजकारण जें करता आज तुम्ही पळयला की आरजेडीची भुमिका आज कितें आसा की तेंच्यांनी जाय केल्ल्या काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवाराक ते सपोर्ट करतले. म्हणजे आज सगळे जाण एकत्रीतपणे येवन जर BJP बरोवपाचेर जर विचार करता जाल्यार आप आदमी पार्टीन कॅन्डिडेट घालप आनी तो बी पोट मेळोवनी घेवप, हातूंत एक खंय तरी क्लियर कट मॅसेज जाता की आप हांगा फक्त हांगाच न्ही, गोंयभर जें आज चल्लां तें आप म्हाका दिसता BJPच्या विरोधान जी मतां आसा ती पडपाक प्रयत्न करता आनी कांय ना. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.